चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या माणकां मदीं कार्यावळीक तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. आयज हे सुवातेर हांव वॅम्बली जो स्टुडियम आसा ह्या स्टुडियमाच्या भायर आसा आनीक हांगासर तुमकां फाटल्यान दिश्टी पडटा ही एक लेन आनीक ह्या खिणांत म्हजे बरोबर आयच्या माणकां मदीं कार्यावळीक तुमच्या मुखार हांव हाडपाचो प्रयत्न करतां तो म्हटल्यार आमचो पॉल फेर्नांडीस. पॉल बाबा आयच्या कार्यावळींत मागीर म्हाका येवकार. तुका येवकार. खरें म्हळ्यार खूब बरें दिसता कारण पॉल हो म्हाका एक प्रोफेशनल तियात्रिस्ट म्हणजे हांव इतल्या पासून म्हणटा की कला अकादेमीच्या तियात्र सर्तीन तो वांटेकार जाता आनी तियात्र सर्तींतल्यान वांटेकार जावन ताणें जायते तियात्र लोकां मुखार हाडल्यात. म्हणटच आयज ताची आनी म्हजी भेट वॅम्बली शारांत जाली. पॉल बाब, म्हाका खूब बरें दिसता की आमी थोडो बहुत तुजो वावराचो नियाळ घेता आनी थोडो बहुत लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न करता. तर सुरवात ह्या तियात्रांनी तूं कसो आयलो? सुरवात म्हणल्यार जेन्ना आमी भुरगे आसले तेन्ना म्हजो तिती लायक पायचो भाव तो आमकां कांतारां बरयतालो आनी ती आमी लायक गांवांत तियात्र जाता तेन्ना आमी कांतारां म्हणटाले मे बी साम लायक एज 10-12 वर्सांचे आसतना. सो तितून ते आमी स्टार्ट जाले मागीर म्हाजो काजन अलेक्स फेर्नांडीस तो बरो 1 XP बरोवपी जायते इनामां जोडले तेणें. सो तेन्ना तो बरयतालो तेन्ना तेजी भयण सांगताली तेका पॉलाक चान्स दी, एक चान्स दी, तेका चान्स दी. बट कांय कारणाक लागून मेळनाहलो. बट जेन्ना मागीर सर्गेस्त कायतान पेरेर तो आयज आमच्या मदें ना, बट तेणें म्हाका पयलो तियात्रान येलो आनी तेजे पयल्या तियात्रान हांवें काम केलें एस अ हिरोचो रोल केलो. बट एक्चुली करपाक तें म्हाका लायक जावना. बट कितें ऑडियन्साक दाखोवपाक ती एक्टींग करचेंच पडटा ती. पूण तो तियात्राचें नांव तुका उगडास आसतलो? ना, म्हाका आतां तियात्रात चड तेम जालो तो उगडास ना. लायक तो ड्रग्साचेर आहलो तियात्र तेजो आनी म्हाका ते एक्टींग करपाक म्हाका लायक जायना आहलें. बट कितें एक फावट तुका अपॉयंट केलो म्हणजे तुवें करून दाखोवंकूच जाय. दॅट इज तुजी आर्ट ती. सो मागीर तेजो केल्या उपरांत मागीर हांव जोकीन डिसोजाक न्हेसलो. जोकीन डिसोजाक सावन मागीर एक म्हाका बरो डायरेक्टर मेळलो आनी जेन्ना तेणें म्हाका सांगलें आनी ही भाशेन स्टोरी आहा म्हणून तेणें एक्सप्लेन करतना म्हाका आख्खो तियात्र भितर फीट जालो आनी तो म्हणल्यार आविटो फेर्नांडीस. तेज्या तियात्रान हांवें जायत मेन रोल करून तिका हांवें बरें इनामूय जोडलें आनी खरेंच तेका कितें म्हाका बरें शिकोवंक मेळलें तो म्हाका सांगतालो हांव एका पांयार उबो रावता नो हो रावपाक जाय, सारको स्टडी रावपाक जाय, अहें रावपाक जाय, उतरां सारकीं खंय भायर सरोंक जाय. आनी मागीर कांय कारणाक लागून तेका कामाचेर लागून तियात्र करूंक मेळना जालें तेन्ना हांव मागीर एडमंड वाजाक न्हेसलो पोमुरपो. मागीर तेज्या फाटल्यान ऑगी डिमेलोक न्हेसलो. ऑगी डिमेलोच्या हाडल्यान तेकाय थोडे तियात्र केले. उपरांत एफिफानिया आमचो मेंडीस तेका न्हेसलो. आनी आतां हालींच हांव वेकेशनाक गेला तेन्ना फेबान तियात्र केलो आनी सेम नायट हांव ट्रॅवल जालो UK. वा 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 वा. म्हणटच आतां चडश्यो कसल्यो भुमिका तुका पडटाल्यो? चडसो हांव मेन रोल करतालो आविडोच्या तियात्रान आनी एडमंडाच्या तियात्रान पायचो रोल करतालो. मागीर एज जाली ओके. बट जेन्ना हांवें आविटोच्या तियात्रान मेन रोल केले तेन्ना म्हाका अशें दिसतालें हिरो हो लायक हांव कोणाक केअर करनासलो कित्याक आमची ते भाशेन प्रॅक्टीस आसताली, उतरां सारकीं येतालीं, एक्टींग सारकें येतालें. आनी मागीर दुसऱ्या तियात्रांनी मागीर सायड रोल्स लायक पायचो रोल करप जावं अंकलांचो रोल करप. या पॉल बाब, खूब बरें दिसता कारण तियात्र आनीक जे आयज आमी कॉमर्शियल तियात्र पळयतात ताच्या परस वेगळें कितें तरी आमकां एक
प्रोफेशनल तियात्रांत आमकां मेवता जे भाशेन तुवें आल्विटोचें नांव काडलें आनी तातूंतल्यान तूं म्हणटा की जायतें कितें शिकलो. आतां बाकीच्याय तियात्रांनी तुका थोडें बहुत शिकोवंक मेवलें आसतलें. हय. आतां तूं पळोवंक गेल्यार कमर्शियल तियात्र आनी आमचे कंपिटिशन तियात्र हितून जायतें डिफरन्स आसता म्हाका दिसता. सेटींग आसता आमचें, मेकअप आसता, तेंच त्या हितून आसना. कमर्शियल हितून तितलो सेटअप आसना, तितलो मेकअप आसना, ते आपूण मागीर फास्ट करप तांकां तूं ते बिजी आसता. ओके, बट आमचे कंपिटिशन तियात्र आसता ते सगळें जायतें बरें बरें शिकोवंक मेळटा तितून कंपिटिशन तियात्रांत. आतां कंपिटिशन तियात्रांत आमी पळयतात की समज एक पायचो रोल करता आनी तो घरांत आसा जाल्यार सूट बूट घालून आसतलो. ना, घरान आसप म्हणल्यार तुवें बेश्टे घरा कडच्या कपड्यांनी आसपाक जाय. सूट मारून आसप ओके, तूं कामाक सांग ओ तुज्या बिजनेसान सांग येयला तेन्ना एक सूट मारूंक शकता, ओ फेस्ता दिसा तूं घरा येता तेन्ना एक सूट मारूंक शकता. पूण कमर्शियल तियात्रांत आमकां जायते फावटी घरांत आसल्यार पासून तो पॉश कपड्यांनी. हय, तेच तेका लागून तुका सांगूंक सोदता की आमचे कंपिटिशन तियात्रांनी पळय जें डायरेक्शन आसता तेंच कमर्शियल तियात्रान आसना. सो म्हणून हांव नॉट एगेन्स्ट इवन देम, बट कंपिटिशन तियात्रान खूब बरें आसता म्हाका अशें दिसता. आतां ह्यो प्रोफेशनल तुमची ह्यो रिहर्सली कितलो तेंप चलतात. जेन्ना हांव आविटोक कोत्तालो तेन्ना एटलिस्ट आमचे 3 months तरी फकत रिडींगूच आसता. रिडींग कोत्तालो फकत 3 months. आनी हांव तेन्ना चिंतालो कितें फकत रिडींग घेता केन्ना एक्टींग दाखयतलो केन्ना हें करून. बट जेन्ना तूं रिडींग करून परफेक्ट जाता तेन्ना तुका ऑटोमॅटीक तुजें एक्टींग येता आनी तूं कम्फर्ट आसता सारको. वॉयस मॉड्युलेशन बी सगळें उपरांत. हय, सगळें उपरांत पयलें फकत तूं रिडींग सगळें बसप, सगळें रीड, म्हाजो पार्ट तुजो पार्ट तेजो पार्ट कमेंट करप. एक तियात्र आसलो आमचो आय लव यू सर, तितून हांवें पीटी सराचो रोल केल्लो आनी मेन रोल. जेन्ना सगळे सर म्हाजेर एगेन्स्ट आसता, हांव मातसो स्ट्रीक आसता आनी एका स्टुडंटाक हांव सारको स्वता लायक ते लेट येता, ते भिजोन येता. सो तेजी कितें ती स्टोरी ती म्हाकाय समजना. मागीर लास्टाक हांव तेका जे फॉलो करून घरा वयता तेन्ना म्हाका गमता तें गरीब आसता चेडूं, तें मांय तेजी हांतुनार आसता. सो तें मांयचें सगळें करून मांयक च्या बा दिवन उदक सगळें भरून तेन्ना तें भिजोन येता. सो तेन्ना हांव तेका चुचुत्ता आनी लायक तेन्ना सावन हांव तेका हेल्प करूंक लागता. तियात्र हें नांव आय लव यू सर. जायते खंय पळोवंक दिसतलें आय लव यू म्हणजे अरे हो आनी मोगान पडला. बट इट इज लायक डिफरंट वे ती मोगान आसता म्हणल्यार एकामेकाक मोग दिता तेन्ना. आनी लास्टाक मागीर हांव तें बरें हितून पास जावन म्हाका एटॅक येवन हांव तिका मोत्ता. दॅट वॉज द रोल. पॉल बाब, आतां आमी तियात्र न्हेसतात जायते फावटी प्रोफेशनल कॉमर्शियल दोनूय स्टेजी हांव म्हणटा. कारण प्रोफेशनल आमी कंपिटिशनाचे जे येतात तातूंतल्यान तूं जायतें शिकोवन भायर सरता. म्हणजे एक प्रोफेशनल टच तुका मेवता, जो मेकअप कॉस्ट्यूम जावं सगळे सायडीक एक्टींग स्टेज सेटअप सगळें. तर कांताराची गरज आसता, कांतारां म्हणोंक तुका येवपाची गरज आसता. लायक कांत हय आसता, कित्याक सर्टन हें जाल्या उपरांत कांत तेजो एक पार्ट ऑफ दॅट. सो कांतारांय तितून आसूंक जाय. कॉमेडी तिका तितून बरी बसता, लायक चालती कॉमेडी बसता, नॉट लायक कोण येयलो कितें केलें तशें ना. सो म्हणजे कॉम्पिटिशनाच्या तियात्रांक जी कॉमेडी लागता ती सायड शो आसनात. ना ना ना, ती तितून आसता. सो तें पळोवपाक आनीक बरें दिसता. आदीं पळय काय बरें कॉमेडी आसताली, लायक आतांच मातशें एक 5 वा 6 वर्सां लायक डिफरंट कॉमेडीज जाता, सगळी वल्गर खंयता. आनी थोड्या लोकांक ती लायक जाता, थोड्यांक लायक जायना. बट तूं जेन्ना हॉलान आसलो पळय तूं एन्जॉय करचोच पडटा, थंय आनी ऑप्शन आसता. पॉल, आमी जेन्ना एक प्रोफेशनल कशें उलयता आसतना एक तितून भितर आमकां एक डिसिप्लीन दिश्टी पडटा. जावं म्हणजे कांतारा पासून जे आसतात, जे कांतरिस्ट आसतात तांचे पासून जे टॉपीक विचून काडलेले आसतात, जे विशय मांडलेले आसतात ते वेगवेगळे पद्दतीन आसतात. तर ही कांताराची मांडावळ कशी आसता. कांताराची मांडावळ कशी आसता ती एक्चुली डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्टर. लायक तुजें कांतार केन्ना सोडपाचें ना. म्हणजे हांव म्हणूंक सोदतां की दुवो दुवेर्त कोर्तेत जावं कोरल अशीं कांतारां आसतात.
हय हय आमचें कंपिटिशन तियात्रांत थंय आसता बट कमर्शियल तियात्रांत चडशीं थंय आसना कित्याक कमर्शियल तियात्र कितें जाता तांकां लायक शॉर्ट टायम आसता तांकां इतलें सांबाळून फास्ट दुसरे कडेन शो आसता सो आमचें कंपिटिशन एकूच आसता लायक तिका तुका बरो टायम मेळटा तो कमर्शियलाक तुका इतलो टायम मेळना मे बी ताका लागून ते भाशेन सेटअप घालनासतलो नाका सांगपाक बट इट्स डिपेंड अपॉन डायरेक्टर बट हय हे क्वार्टेल जावं कोर जावं त्रियो जावं चौको असले आसपाकूच जाय म्हणजे दर एका मनशाक जो सेटाचेर वावुरतलो जावं पड्ड्या फाटल्यान वावुरतलो म्हणजे बॅकग्रावंडाक पासून जे बॅकग्रावंड म्युजीक तांकां ते आपली जी भुमिका आसा ती बरे भाशेन करूंक वावुरतात हय ते सगळे एक्चुली पयले रिहर्सलाक येता एक 2 दीस ते सेटअपाचेर ताका स्टडी करता तांकां कसलें म्युजीक दिवचें बॅकग्रावंड म्युजीक आसता लायट इफेक्ट आसता सो सगळे ते एक 2 दीस प्रॅक्टिसीक येवन पळयता मागीर आपलें म्युजीक काडटा आनी मागीर ते सामकी एक रिहर्सलाक घालता तुका दाखयता हे भाशेन पड्डेकार आसता केन्ना पड्डो चडोवपाक केन्ना देंवपाचो ही सीन कया सगळे हेंची सगळी युनायट आसता लायक सगळे एकठांय येवन बरोबर वावुरतात आनी हो तियात्र मुखार वता ह्या सर्तीच्या तियात्रांनी ऑडियन्साचो रिस्पॉन्स कसो मेळटा ऑडियन्साचो रिस्पॉन्स कंपेर्ड टू म्हाका दिसता कला अकॅडमीन बरो रिस्पॉन्स मेळटालो कंपेर्ड टू आतां सालसेट नको सालसेटच्यान लोक चडसो कंपिटिशन अशें मानून घेयना लोक तांकां कमर्शियल तियात्र जाय आसता बट आमचे हितून येवशी लायक पणजे सायडीन तिका सगलो लोक बसतालो कंपिटिशन ती पळोवपाक सारको लोक बसतालो आनी फूल जातालो आनी तुका एक्टींग करपाक आनीक बरें दिसतालें खंयच्या तियात्रान तुजी भुमिका केल्या उपरांत लोकांनी तुका चड एप्रिशिएट केला कोत्ता ती वाट आविडो फेर्नांडिसाचो आनी तितून म्हाजो रोल आसलो एक गरीब गांव आसता आनी सगळीं लायक हांवूच तितून शिकलेलो आसा लायक SCC हायर स्टडी म्हणटा हांवूच SCC गांवान आनी म्हाज्या नेबराचें एक चेडूं आसता ताका शिकोवपाक ट्राय करता म्हजें चेडूं एक पांगडें आसता आनी बायल सदांच म्हाका केणटा तूं ताका हें करता कित्याक ताका शिकोवपाक आनी तें शिकोवन हांव ताका व्हडलें डॉक्टर करता ते बॉम्बे हॉस्पिटलान बरें डॉक्टरीचें काम करता आनी जेन्ना हांव म्हाज्या चेडवाचें ते चेडूं पांगडें आसता तेन्ना हांव इंटरव्यू वाचता रेडिओचेर इंटरव्यू आसता आनी आमी सगळीं बसून इंटरव्यू आयकता आनी आतां म्हणटा पळय म्हजें नांव काडटलें कोणें ताका टच अप दिला लायक म्हाजें नांव काडटलें बट तें म्हाजें नांव घेयना तिका सारको डिसअपॉयंट जाता आनी आतां बायल येता आनी म्हणटा तूं आतां बायल केणटा म्हाका तूं करून सगळें वावुरलो आनी आतां कितें जालें काय म्हणून आनी लास्टाक हांव एक ट्राय करपाक ताका हांव बॉम्बे हॉस्पिटल वता म्हाज्या चेडवाक तिका वचोन ते म्हाका केअर करना ते म्हणटा सगळीं नंबर वायज तूं म्हजो ते म्हाका केअरूच करना मागीर तेन्ना म्हाका लायक एटॅक येता म्हाका हांव पॅरलायज कहो जाता तिका आनी तो पॅरलायज जावन हांव घरा येता आनी घरा कडेन येवन हांव मरता बेस्ट पार्ट तुका खंयचो लागलो बेस्ट पार्ट म्हाजो तोच जेन्ना हांव हॉस्पिटलान वयता ताका म्हणटा बाय मिनू म्हणटा बरो उमेदीन ते म्हाका केअरलेस करता तेन्ना म्हाजो रिएक्शनूच एक सामको चेंज जाता आनी तिका जावन स्टंट कहो जावन तिकाच म्हाका पॅरलायज जाता सो तो म्हाजो बेस्ट पार्ट आनी लोकांनी तिकासून म्हाका वाकाडलो चड वाकाडलो आनी आख्खे भायर सरोन मागीर लोकांनी म्हणलो यू आर द प्रायज विनर यू आर द प्रायज विनर आनी तशेंच जालें पळय बाबा आयज आमी पळयतात की जायते फावटी तियात्र करता तोच पिक्चरांय करता चलचित्रांनी जावं VCD DVD तातूंनय आसता असो केन्ना तरी तुकाय चान्स पडला चान्स पडला म्हळ्यार हांवें दोन VCD केल्या बाबा एंड्रू डिसोजाच्यो आनी मागीर एक मुवी केला तें आतां रिसंटली 2019 नॅशनल एवॉर्ड विनींग तें जावन आसा अमोरी श्रीबट कोताचें आनी तें कोत्ताच म्हाका आनी एक मराठी मुवी येयलो तितूनय गेला म्हणजे जायते फावटी हे प्रोफेशनल तियात्र सर्तींतले तियात्र केल्या उपरांत खंय तरी कोणाचे जावं नदरेक तूं पडटा आनी त्या उद्देशी तूं मुखार पावता हय तितूनच मागीर तूं प्रमोट जावप तिकाच पळयता तुका कोण एक बरो डायरेक्टर पळयता जावं कोण तुका दुसरो मनीस म्हणटा अरे हो बरो आहा आनी अशें करून आनी जेन्ना म्हाका तेणी आपयलो आमचो दिनेश बाब डायरेक्टर आनी तेणी म्हाका सांगलो ही लायन वाजून दाखय हांवें म्हणलें लायन वाज कशी लायक
इन वॉट कॅटेगरी लायक कितें कोहो आसता कितें एल्डरली कितें मागीर तेणें म्हाका सांगलें तुजो 3 रोल आसतलो एक लायक नॉर्मल मातसो मिडल एज आनी सारको ओल्ड एज सो म्हणाल तिनूय कॅटेगरी वाजन इलायन वाज म्हणाल मागीर ताका विचारलें कितें आसता गिरेस्त आसता गरीब आसता एक 60 वर्सांचो मनीस गिरेस्त आसा जाल्यार तो भुरगोच कसो आसता आनी तोच 60 वर्सांचो एक मनीस गरीब आसा जाल्यार ताका सारको लायक 80-90s कहो तेजें सगळें सो हांवें ताका तें विचारलें तो रोल कहलो मागीर तेणें सांगलो गरीब ओके सो ते भाशेन हांवें उमक्या मनशाक हांव एडमायर करून तो रोल करता मागीर आनी तो केलो तो तेन्ना तांकां लायक जालो आनी तेणी म्हाका डायरेक्ट एक ऑफर दिलो फोन येयलो बाबा यू आर सिलेक्टेड आनी तुजे दिसाक 2500 पेमेंट हांवें म्हणलें 2500 पेमेंट हांवें म्हणलें म्हाका नाका पेमेंट म्हाका एक्टींग मेळटा ते पुरो ना म्हणालें आमचें सगळें बजेट केला आसा सिस्टम आसा वी हॅव टू पे फॉर देम हांवें म्हणलें ओके मागीर तेणी जालें तुका आनी एक्स्ट्रा हांवें म्हणलें ना दिता ते व्हडले खूब पूण तूं UK पावल्या उपरांत कितें तरी असो म्हणजे कोणें तरी तुका हांगासर आतां जायते तियात्र जातात जायतें कितें कितें घडटा सो तुजो वावर ह्या लोकांक खबर आसा जे आमचे पळय हिंगा तियात्रीस पावलेले आसा तांकां खबर आसा बट कितें जाता सगळे चड पयस आसता आमी तिका तिंगा प्रॅक्टिसीक वयतालो म्हाका टायम येयसना कोणी तांकां टायम येयसना सगळे कामाचेर बिजी आसता आनी जे ते कितें करता मागीर कोण सरावंडींग आसता तांकांच घेवप आसता आनी तशें करप तेंचें पूण तुका कोणें तरी एप्रोच केला सद्या करूं ना कोणें बट जायते आहा म्हाजे आमचे बार्बूचे काम केल्ले मनीस आहा खोंचलो आहा जावं स्विंडन आहा बट इट्स टू फार टू ट्रेवल देर ताका लागून हांव मागीर ते हितून वचों ना पॉल बाब तुज्यो आनीक कितें एक्टिविटी आसात आनीक एक्टिविटी म्हळ्यार हांव म्युजिशियन हांव बँडाक वाजतालो आनी तोच म्हाजें बिजनस चलतालें लायक कन्स्ट्रक्शन पूण तूं आतांच म्हणटालो की बँडान वाजतालो हांव बँडाक वाजतालो आनी एक्चुली सांगचें म्हळ्यार सगळें इवन कन्स्ट्रक्शन करून इतलें टायर्डनस आसतालें आनी जेन्ना तूं स्टेजीर पावलो तुका फिलिंगूच डिफरंट येतालें लायक तूं फ्रेश कहो जावन वयतालो लायक इन म्युजीक इट्स खरें लायक समथींग बरें कहें म्हणजे तुमचे बरोबरचे मेळून एक बँड केलें काय तूं आनी खंयच्या बँडान ना आमी लायक आमी जेन्ना शिंकलो हांव पिलार शिंकतालो पिलार शिंकल्या उपरांत आमी तिगासरूच म्हाका कोणें लायक म्हटलें ओके बेजीस हांव बेज गिटारिस्ट सो आमी मागीर तेन्ना इन 91 आमी ग्रूप फॉर्म केलो आनी 92 आमी सामके भायर सरले आनी भायर सरतना आमी यंग फेसीस म्हणून भायर सरलेले आनी जेन्ना आमी वास्को चिकाली वाजताले आनी तिका लायक 3 दिसांचो प्रोग्राम तो आनी फेस्टिवल आनी कोण जिखता ताका लास्ट डेक परत वाजोवंक चान्स पडटालो आनी तेन्ना पयशे कांय मेळनासले फुंकट वाजोवचे पडटाले लायक तुवें लोकांक हो तुजो दाखोवपाक जाय आहली हे बरे म्युजिशियन आहा बरो ग्रूप आहा सो ताका मागीर काजरांक दुसरे कोणें येताले सो तिका आमी जिखले ते आनी तेन्ना कोणें म्हणलें हे यंग फेसीस हे जून फेसीस म्हणून सो ते आमकां मातशें हर्ट जालें सो तेन्ना आमी ग्रूप चेंज केलो आनी आमी द वेंचर्स म्हणून ग्रूप केलो आतां कन्स्ट्रक्शन कॉन्ट्रॅक्ट तियात्र म्युजीक म्हणजे एक वेगवेगळीशी हांगा पूण तातूंतल्यान एडजस्ट जावप जावं तुजो बिजनस चलता आसतना कन्स्ट्रक्शन चलता आसतना ह्यो सगळ्यो राटावळी करप तुका कशें जमतालें कामाचेर मातशें टायरींग आसतालें लायक कामाचेर सगळे लेबर आसना जाल्यार मातशें प्रॉब्लम जातालें लेबर कित्याक येवना काम उरतालें बट जेन्ना तूं एसायक गेलो जावं तियात्राची म्युजिकाची तूं सगळें तिका मायंड चेंज जातालो आनी यू फील लायक सामको न्यू दीस कहो जातालो खरेंच आमी तुजे मुखार विचार वता आसतना खंयच्या एका कांताराच्यो 4 ओळी उगडास आसतलो खंयच्या कांतार म्हणजे इंग्लीश कोंकणी कोंकणी पयलें कांतार म्हाका म्हाजे तितीन शिकयलेलें लायक भुरग्यापणान इगोर्जेन जेन्ना आमी दोतोनी वयता तेन्ना आनी ते फर्स्ट प्रायज विनर तेन्ना एक भुरग्याचें कांतार कित्याक सायबा म्हाका रडयता दिसान दीस दोलो म्हजे वाडयता म्हाका येदी भुरगीं दोलयो म्हणून चावयता कोण कानाक धरून आलयता कोण पोटाक धरून गुंडायता रातच्या राती न्हिदोंक दिना माजरां नाचयता हे आमचो तिती
जेन्ना कामाचो घार आयलो तेन्ना आमी दान वयताली ती कांतार काडल्यार कांतार काड आनी तो तेन्नाच बरयतालो बरोय नासलो तो ते तोंडान तेंचे लायक आपण येताली आपूण येताले उतरां येतालीं म्हणजे एक रेनेर माडार चडटा आसतना तो कांतारां घडटालो तहेंच तेंचे लायक तेजे आदले पळय ते आहले तेंची बेश्टी तोंडान उतरां येतालीं सो आतां ते ना सर्गेस्त ध्यान थिंगा बरें सर्गीचे राज पावलो बरें पॉल बाबा आयज आमी तियात्र पळयतात की तियात्रांनी खूब कितें उणें अशें दिसता कारण ह्या युकेच्या देशांत सगळेंच घडोना कारण दर एकलो दुसऱ्या सुवातेर काम करता हें तुवें पयलेंच सांगलां तरी आसतना तियात्राचो दर्जो वाडयतलो जाल्यार कितें करपाची गरज आसा आतां पळय तियात्र दर्जो वाडयतलो जाल्यार म्हाका म्हाजें फिलींग आमी जे आतां कंपिटिशन तियात्राक जेन्ना प्रॅक्टीस करतना तेन्ना आमची स्क्रिप्ट सो दर एका एक्टराक दिता सो ते बरें लायक वाजून जेन्ना तूं प्रॅक्टीस करता तिल्ले ते इम्प्रुवमेंट जाता सो तूं बरें आनी फिल्टरायजेशन मेळटा तुजी उतरां खंय मॉड्युलेशन जावपाक जाय ती गमता तुका वाजून उपरांत तितून आनी कितें एडिशनल करूंक जाय जाल्यार तोय डायलॉग एडिशनल जाता सो एक्चुली तशें जर करीत जाल्यार म्हाका दिसता तियात्र आनी खूब बरें जातलें म्हणजे आमकां आमचो दर्जो वाडोवपाची गरज आसा हय आमची गरज आसा म्हणल्यार ते भाशेन आमचो तियात्र ते भाशेन स्टँडर्ड जावपाक जाय थोडे फावट कितें जाता म्हणना कित्याक हो एक्टर आतां ह्या तियात्रान आहा जाप करून हो तियात्र करून दुसऱ्या तियात्रान वता सो तें कितें जाता ह्या मिक्सअप जाता तोहें जावंक पाना लायक म्हणजे आतां तूं गोंयांसान आयल्या उपरांत तुवें कितले तियात्र पळयले हांवें आतां म्हाका तियात्र थिंगा पळोवंक हांव चडसो वचना कित्याक कामाचेर बिजी आसता आमकां ऑफूय मेळना कित्याक आमची सर्टन ऑफ फिक्स आसता आनी म्हाका सॅटर्डे संडे ऑफ आसना मेन थींग म्हाजी ऑफ आसा चडशी वेनिसडे आनी थर्सडे सो ते दोन तियात्र जायना त्या दिसांनी तियात्र जायना सो आनी म्हाका एडजस्टूय करतलो जाल्यार ओके एक पार्ट एडजस्ट करूंक जाता केन्ना फंक्शन आसता सो तियात्राक लागून तें जायना आनी म्हाजें चडशें काम फकत सांजचें हांव 3 to 11 वर्क करता म्हणजे टायमाकूय कुस्तार पडटा पूण तुजे बरोबरचे तियात्र पळोवन आयल्या उपरांत थोडे ही भासाभास चलता आसतली हय चलता तुवें आमची घरान पळय दुसरो लोक रावता ती वयता जावं म्हाजे फ्रेंड्स आसता ते सांगता जावं केन्नाय आनीक दुसरे फोन मार जाता अरे हो तियात्र बरो जाला आतां हो बरो आहा हेचो ते भाशेन जाला हेचो मातसो हो जावंक जालो सांगता डिफिकल्टी सांगता बट कितें जाता तेंकाय ते भाशेन हिंगा सेटअप हाडूंक जायना आनी हिंगाय तुका जाय तसलो सेटअप मेळना लायक हिंगा आमचो तियात्र आदी आमचें कितें गोंयान स्पेशल सेटअप्स आसता कोणाक सांगले बाबा हो सेटअप जाय म्हाका आतां जाय ते डेकोरेटर आहा ते तुका मारून रोखडे येता हिंगा तुका मारूंक गेलो तो सेटअप तुका हिंगा कॉस्टली पडटा आनी लायक हय पॉल बाबा आनिकूय एक गजाल म्हाका म्हणजे दिश्टी पडटा ती म्हणल्यार हांवें थोडे तियात्र ह्या गांवांत आयल्या उपरांत पळयल्यात की स्टेज जी आमी कला अकॅडमी जावं रवींद्र भवन हांगासर आमी नदर मारली ती स्टेज आमकां हांगासर मेळची ना ती स्टेज हिंगा मेळना हिंगा स्टेज तुका एक नॉर्मल स्टेज आसता लायक स्कुलाची आसता जावं एका कॉन्सिलाची आसता सो ती आसता असो फ्लॅट खंय आनी ते भाशेन आसना आमची तियात्राची स्टेज दॅट इज मेंट फॉर तियात्र आनी दुसरे ओकेशन स्पेशल हेंचे तोहे स्टेजीन ना सो आनी जायते फावटी तूं कितेंय सीन दाखयतलो जाल्यार सगळेच सायडीन उजवाड आसता हय ते एक आसता आनी हॉलाचो सावंड तुका एडजस्ट जावपाक प्रॉब्लम जाता सावंडूय घालपाक ती भाशेन आमचो सावंड ऑलरेडी ते हॉलांक फिक्स आहा सो हिंगा तसो ना आनी तुका सीन दाखयतलोय जाल्यार ती स्टेज कम्फर्टेबल आसना हिंगची आमची गोंय आसता पळय तशी पॉल बाबा आयज जायते तियात्रिस्ट ह्या युकेच्या देशांत आयल्यात आनीक जे गोंयां तियात्र जावंक कुस्तार पडटा पूण ह्या गांवांत जायतेच तियात्र जातात हें आमकां पळोवंक मेळटा तर जे नवे कलाकार पालकाचेर येतात जावं नवे आपलें कितें तरी दिवंक उमेदीन येतात खेरीतपणी आयच्या ह्या मुलाखतींतल्यान तुजो संदेश तांकां कितें म्हजो संदेश म्हणल्यार एक्चुअली तुवें पयशांक वचप ना तुवें तुजें एक्टींग करून दाखोवंक जाय आनी तुजें एक्टींग लोकांक मानून घेवंक जाय आनी लोकांक तुका प्रमोट करूंक जाय आरे हो भुरगो बेस्ट काम करता जेन्ना तुवें एक्टींग दाखयतलो तुका पयशे वाज येतले
ते केन्नाच पयशांक म्हणून एक्ट करपाक येना. बट आतां भुरगे पयले पासून इवन तूं आतां कंपिटिशनाक हांव पळयता थोडे भुरगे पयशांक लागून आपूण ट्रॅव्हलिंग दी म्हणटा हें दी म्हणटा. बट तें बरें न्हू. लायक ते फ्युचराक जावपा येना. गो फॉर एक्टिंगाच्या मोगान पळय येता तो येता आपलें काम करता आपली प्रॅक्टीस करता दुसऱ्यांक जाता आपलो सिनियर ताका बाबा कशें करपा जाय कितें दुसऱ्यांचें आयकता तो सामको एक्टींग करूंक पावतलो आनी ताका हें आसतलें. आनी तेच बरोबर प्रमाणीक आसूंक जाय. हय प्रमाणीक आसूंक जाय. तूं Discipline. डिसिप्लीन आसूंक जाय हें मेन आसपाक जाय. आनी तूं टायमांक तुजो शुअर येवंक जाय पंक्चुअल टायम. तुका 7 सांगली 7 तूं पावोंकूच जाय ऑफ बिफोर दॅट तिका येवन रावपाक जाय. आनी जेन्ना आनी एक म्हणल्यार थोड्यांक एक धाकटलो पार्ट आसता लायक एका पड्ड्याचो ते कितें करता आपलो काम केलें गेलो तशें जावंक पाना. तूं एज अ टीम कहो तिका हाजीर आसपाक जाय दुसऱ्यांचें पळोवंक जाय. ऑर केन्नाय सांगूंक जायना तो घडये ना जावन तो चान्स तुका पडोंक शकता. सो यू हॅव टू बी प्रिपेर्ड फॉर दॅट. आनी सगळीं तिका एकठांय आसपाक जाय तेन्नाच तो तुजो तियात्र बरो जावंक पावता. पॉल बाब तुवें तुजो मोलादीक वेळ म्हाका दिलो आनीक आमी ह्या फॅमिली हो जो स्टुडियम आसा ताचे लागींच रावन ही थोडी बहुत धांवती तुज्या वावराचेर नदर मारली. तुज्या मोलादीक वेळा पासत आनीक आयच्या ह्या भासाभासी पासत खेरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव तुमकां काळजाचे कोलायकतान चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा. हांवूय तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुवें म्हजी घेतली म्हणून मुलाकात हांवूय हॅपी. सो तुमकांय चड आनी चड देव बरें करूं प्रुडंट मिडिया. आनी इतल्यानूच पॉल फेर्नांडीसा सांगाताक आयची ही माणकामतें कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस. आज गोंयांत डिझेलाच्या धुंवराक लागून कितलेशेच प्रदूषण वाडलां. हवेन वाडलेल्या कार्बनाक लागून लोकांक श्वास घेवपाक त्रास जाता. अरे डिस्टर्ब करू नाका रे राम असो. जशे व्हडल्या व्हडल्या शहरांनी प्रदूषणाचो लेवल वाडला तशी दुयेंसांय वाडल्या. अशीच परिस्थिती आमच्या गोंयांतूय येतली काय असो सगळ्यांक भंय पडला. अरे बस येता. अरे बस येतली जाल्यार गोंग 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 करून आवाज करतली पेरे 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 करून हॉर्न मारतली कळ्ळें मरे. हे कितें रे आवाज ना तो ना हुंगरय ना कसलो चमत्कार. चमत्कार न्ही गोंय सरकार पोल्युशन फ्री इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक बसीस धांवतात गोंयच्या रस्त्यार. कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाच्यो ई बसीस विथ फुल्ली एअर कंडिशन 40 सिटिंग कॅपॅसिटी USB सॉकेट्स रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग सिस्टम आणि प्रवाशांच्या सुरक्षे खातीर एमर्जन्सी बटन. कदंबा बसी आमकां जितल्यो फॅसिलिटीज दितात तितल्योच फॅसिलिटीज म्हाजी बस ह्या स्किमी अंतर्गत जवळ जवळ 25 प्रायव्हेट बसी आमकां दितात. म्हणजे स्टुडंट्सांक कन्सेशन सिनियर सिटिझन्सांक कन्सेशन आनी कॅन्सर पेशंट्सांक फ्री ट्रॅव्हल. इतलेंच न्ही प्रायव्हेट बस ओनराक सुद्दां ह्या स्किमींतल्यान खूब आदार मेळटा. आ करून कितें पळयता आतां उलय. आता किती उलो भिवपाची सोड आता उलोवपाची गरज ना. शुद्ध श्वास आरोग्यदायी प्रवास आरोग्याची हमी गोंय सरकार पडचो ना खंयच कमी.